गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव समिता कुंकळकार। आजच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। 70 कुंभारखंड वाठारांतल्यान वाळपय पुलिसांनी गांजा तस्करी प्रकरणात एकल्याक केली अटक। ह्या कारवायेत 1.5 किल गांजा सयत ताची गाडी लेगीत केली जप्त। फुडलो तपास सुरू। मरड दारबांदोड्या 2 लाखाचे खैरीचे लाकूड केले जप्त। रान अधिकाऱ्यांनी टेम्पो सयत तिगांक केले अटक। दारबांदोडेंतल्या खैरीचे लाकूड तस्करी कनेक्शन दोडा मार्गाचेर। कुचेली कम्युनिदाद वाठारांतले जमिनीचे प्लॉट कायदेशीर रितीन नावान करतात सांगून फटवणूक केल्याचो प्रकार उक्ताडार। म्हापसा पुलिसांनी केली 3 दुबावितांक अटक। बेतोडा वाठारांत जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत सिग्नल टेस्टिंगाचे काम सुरू। अपघाताचे प्रमाण कमी करपा खातीर संबंधीत प्रशासनान उपाय येवजण करची, थळाव्यांची मागणी। उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष शंकर चोडणकारान दिलो अध्यक्षपदाचो राजीनामो। ज्येष्ठ जिल्लो पंचायत वांगडी आनी भाजपाचो फुडारी धाकू मडकयकाराक अध्यक्षपद मेळपाची शक्यताय। आनी संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर सरकाराचो आसा दळो। दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोचो आरोप। आयआयटी प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान संजीवनी साखर कारखानो करचो सुरू, विर्याटोची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोंयांत बेकायदेशीर घडणुकांनी वाड जायत आसा। मरड दारबांदोड्या बेकायदेशीर खैरीच्या लाकडाची तस्करी प्रकरणात रान खात्यान सूर्यकांत उगडेकर, नारायण करवत आनी विनायक कुर्टीकर ह्या तिगांकूय अटक केली। या प्रकरणात आनीकूय दुबावितांक अटक जावपाची शक्यताय आसा। सुमार 2 लाखाचे खैरीचे लाकूड आनी टेम्पो जप्त केलो, अशी माहिती रान अधिकारी गोपाल जल्मी हांणी दिली। फाटल्या वर्सा खैरीच्या लाकडाच्या तस्करी वेळार पिस्तूल आनी रोख रक्कम मेळ्ळी। देखून संबंधीत खात्यान खर कारवाय करची अशी मागणी जावपाक लागल्या। मरड दारबांदोडा हांगा फॉरेस्ट ऑफिसरांनी शुक्रारा सांजचे जी धाड घालून हांगा एक खैरीची तस्करी करपाचे प्रयत्नात आशिल्ल्या 3 जाणां ताब्यात घेतले। तशें अंदाजे 2 लाख रुपयाचे खैरीचे लाकूड तेंच्यांनी जप्त केल्ले आसा। ह्या प्रकरणात आनीकूय खूब जाणां इनवॉल्व आसपाची शक्यता आसा। तशेंच जमनीच्या मालक आसात तेजेर FIR दाखल जावपाची शक्यता वाडलेली आसा। फॉरेस्ट ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे हांगा 25 पेक्षा अदीक खैरीची झाडांची कत्तल केल्ली आसा। तशेंच मुळां सुद्दां हे जे कोण ट्रान्सपोर्टेशन करपाक आशिल्ले तेंच्यांनी मुळां सुद्दां खैरीची खणून काडलेली आसा आनी ती ट्रान्सपोर्ट करपाक ते टेम्पो भरीत आसतना ते सांपडले आनी तांकां आतां सद्या अरेस्ट केल्ले आसा। अरेस्ट केल्ले आसा तेंची नांवां आसात विनायक कुट्टीकर हो दारबांदोडा हांगसरलो, तर नारायण करवत आनी सूर्यकांत उगडेकर हे दोगी दोडा मार्गा वयले हांकां सद्याक अरेस्ट केल्ले आसा। आनी तशेंच जी टेम्पो ट्रान्सपोर्टेशन करपाक वापरली वयताली ती बीन सद्या ताब्यात घेतलेली आसा। गेल्या वर्सा हांगा तस्करी करपाचे प्रयत्न सुरू आसतना फॉरेस्टांनी हांगा एक गाडी धरलेली, त्याच बरोबर एक सुमो आनी पिस्तूल सुद्दां हांगा खैरीचे प्रकरण तस्करीक वापरलेले दिसून येयल्ले। पूण अजुनूय हांगा दारबांदोडा एरियेंत एक टोळी खैरीची तस्करी करपाक वावरत आसतना दिसून येता अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा। कारण पॉलिटिकल जो तांकां जो सपोर्ट मेळटा ताका लागून हांगा कांय जे भुरगे आसा ते ह्या प्रकरणांत इनवॉल्व आसा। कारण दोडा मार्गार एरियेन ह्या खैरीक डिमांड आसा आनी पावसाच्या दिसांनी जास्त करून पावस पडटा आसतना ही तस्करी अदीक केली वयता अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा।
फॉरेस्ट मिनिस्टरान हेची कडक दखल घेवची अशी मागणी स्थानिक लोक करीत आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. राज्य सरकारान संपादीत केल्ल्या कुचेली कोमुनिदाद वाठारांतले जमनीचे प्लॉट कायदेशीर रितीन नांवार हस्तांतरीत करता असो फटीचो दावो करून एकल्याची फटवणूक केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. हे विशीं कागाळदारान रोखडीच म्हापसा पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करिना फुडें पुलिसांनी तीग दुबावितांक अटक केली. राजा एंथनी, सुमित फडते आनी राजू मांद्रेकर अशी दुबावित आरोपींची नांवां आसा. म्हापशेच्या JMFC कोर्टान तिगाय दुबावितांक 4 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. आयज तांकां प्रोड्यूस केले. तांकां टील 15th पर्यंत पुलीस कस्टडी रिमांड दिला ऑनरेबल JMFC. आनी म्हाजे वेरियस पॉयंट्स आसले की ऑफेन्स आसा पळय सेक्शना लायला ते भितरले एक सेक्शन बेलेबल आनी दुसरें 5 years punishment. So any offence which is punishable with imprisonment of 7 years and less, 41A, that is 35(3) of BNSS काडूंक जाय म्हणून. सो आमचे दोनूय एक्युजान म्हाज्या तरी नोटीस काडलेली ना 41A 35(3) ची. सो दॅट इज वन ऑफ द ग्रावंड की तेजे अरेस्ट इलिगल आनी त्या खातीर तेजी JC मागची अशें म्हणजे एक आर्ग्युमेंट आहलो. दुसरो आर्ग्युमेंट आहलो की ग्रावंड्स ऑफ अरेस्ट सर्व केले पळय म्हाजे एक्युजान ते तेंच्यांनी इंग्लिशीन केल्यात. भितरले एकल्याक तमिळनाडूच्या जाल्ल्या कारणान तमीळ, हिंदी आनी मातशी कोंकणी कळटा, इंग्लीश अजिबात कळना आनी ताका रेड ओवर आनी एक्सप्लेन करूंक ना ते ग्रावंड्स ऑफ अरेस्ट. हो एक पॉयंट आहलो. तिसरो पॉयंट, ग्रावंड्स एंड अरेस्ट फॅमिली मेंबरांक सर्व करूंक ना. तेंच्यांनी कोण तरी एका मनशाक सर्व केला कितें तरी नांवाचो आनी म्हाजे एक्यूज सांगता आमी ताका वळखना म्हणून, आमी खबर ना कोण तो. सो ग्रावंड्स ऑफ अरेस्ट टू फॅमिली मेंबर्स इज नॉट कंप्लाय असो एक आर्ग्युमेंट आसलो. आनी हे हांवें ओरली आर्ग्यू केल्ले. आतां रिमांड ऑर्डरीन कितें आर्ग्युमेंट घातले ते आनी रिमांड ऑर्डर वाचूंक ना, हांव तुमकां तें सांगूंक शकना. पण ऑनरेबल JMFC टील 14 ज्युडिशियल PC पुलीस कस्टडी दिल्या तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक. बेतोडा वाठारांत बिरेस्तार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत बांदकाम खात्याक आतां जाग आयल्या. ह्या रस्त्याचेर फाटल्या म्हयन्यांत बसयल्ले सिग्नल बंद आशिल्ले. सध्या सिग्नल टेस्टिंगाचें काम सुरू केलां. बेतोडा बायपासाचेर अपघातात जायत्या जाणांक मरण आयलां. अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर संबंदीत प्रशासनान उपाय येवजण करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. बेतोडा बायताकोल ते कुट्टी ह्या बायपास रस्त्याचे रुंदीकरण सुरू आशिल्ल्यान फाटल्या 3 वर्सांत जायते अपघात जाल्यात. ह्या अपघातांनी आतां मेरेन सुमार 10 जाणांपेक्षा चड लोकांक मरण आयलां. तशेंच ह्या बायपासाक कुशीक म्हालाचे ट्रक तशेंच हेर गाडयो पार्क करून दवरतात. ताका लागून येरादारीक आडमेळी येतात. बिरेस्तारा बेतोडा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघाता उपरांत 2 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या अपघाता उपरांत बांदकाम खात्यान सिग्नल टेस्टिंगचें काम सुरू केलां. अपघाताचें प्रमाण कमी करपा खातीर बांदकाम खात्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. बेतोडा रोडार जंक्शनाचे खुबशे एक्सिडेंट जाले. ते एक्सिडेंट जावपाक आडीबूड हांगा सिग्नलूय नाशिल्ले आनी अंदाजुंदी चलताली. एक्टिवांनी रावताले, कशे लोक येताले तेन्ना एक हांगा एक सर्कल एक जाय आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट. कालूच एक एक्सिडेंट जाला तो अंदाजुंदी रॉंग सायडीक येवन तो जाला. दोगांची ती डेथ जाले. दोगांय साम गंभीर जखमी आसा म्हणटात. तशें आनी तशें सायनबोर्ड जर लायलो हांगा जाल्यार चड सामकें बऱ्याची गरजेची गोश्ट ही आसा. ती तुमी एक रिक्वेस्ट ही मातशें मनार घेवन तुमी हे फुडें वयर व्हरून हे कळीत करून हे करचो तुमी. अशा रस्त्या जंक्शनाचेर खूब एक्सिडेंट जाताले हांगा आनी ट्रॅफीक एक खंयच्याच वटेनच्यान घुंवताले. तेन्ना आतां एक टेस्ट रन सद्या सिग्नल चालू जाल्ले आसा. तुमी पळयता सिग्नल टेस्ट रन जावन आतां 5 मिनटां पयलीं चालू जाल्या. टेस्ट रन करता सद्या. आतां कितें कशी वाचिता की येरादारी कशी जाता ती आतां 1-2 दीस भितर आमकां कळटली. पणबाग ते बायपास पर्यंत गाडयो खूब रावल्ल्यो आसता. खूब धोटा ते गाडयो आनी काल भयानक एक्सिडेंट जाल्लो आसा तो. तेजे पयलीं 100 मिटर पयलीं पॉलीस दवरताले. आतां तो दवरिना. लोकांक आतां भंय ना. गव्हर्मेंटान तो पॉलीस दवरचे कित्याक भंय आसता मातसो लोकांक गाडयो कश्यो चलोवपाच्यो त्यो. जाल्यार फास्ट गाडी येता आनी अशें एक्सिडेंट जाता आनी दुसऱ्याचो जीव वयता. बायताकोल टू कुट्टी हो बायपास आसा तेजे कांय वर्सां पासून रुंदीकरण चालू आसा आनी तें रुंदीकरण करता आसतना गेल्या 3 वर्सांक हांगा 10 पेक्षा चड जाणांचे एक्सिडेंटल डेथ जाल्ली आसा. हेजे वयल्यान दिसून येता की हांगा रस्त्याचें काम सारकें जावना. सद्याक गॅरेज्यो मोठ्या प्रमाणान आसा आनी तेका लागून हांगा ज्यो गाडयो आसा 4 व्हिलर कितल्योश्योच गाडयो हांगा रस्त्याच्या सायडीन पार्क केल्ल्यो दिसून येता. त्याच बरोबर
रातचे जे कंटेनर गोंयांत येता ते कितलेशेच रस्त्याचे सायडीन आसा, ताका लागून हांगा स्थानिकांचो अडचण जाता. सो हांगा PWDन गांभीर्यान लक्ष दिवची. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष शंकर चोडणकारान आपल्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिलो. ताका लागून आतां ज्येष्ठ जिल्लो पंचायत वांगडी आनी भाजपाचो फुडारी धाकू मडकयकाराक उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्षपद मेळपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. आता एक महत्त्वाची बातमी. उत्तर गोवा ZP अध्यक्षपदाचेर आशिल्ले जे शंकर चोडणकर हांच्यांनी सध्या राजिनामो दिलेलो आसा आनी ज्येष्ठ जिल्हा पंचायत सदस्य आनी भाजपाचे नेते ढाकू मडकयकर हे जे आसात ते उत्तर गोवा जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्षपदा खातीर तांची नेमणूक जावपाक शक्यता आसा अशें सुद्दां आयकपाक येता. जाल्यार ढाकू मडकयकर हे भाजपाचे एक ज्येष्ठ असे नेते आसात आनी त्याच प्रमाणे जिल्लो पंचायतीचे फाटले आतां 3 टर्म जाले ते सुद्दां सदस्य सुद्दां आशिल्ले. जाल्यार फुडें आतां उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीचे हे अध्यक्ष पदा खातीर त्यांची नेमणूक जावपाक शकता अशें सुद्दां म्हायती मेळटा. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्याचेर सरकाराचो दोळो आसा. IIT प्रकल्प उबारपा बदला सरकारान संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो अशें दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस सांगता. हे विशीं लोकसभेत प्रस्न मांडटलो म्हूण खासदार विरियाटोन सांगलें. पळय हातून हो सरकार सिद्ध करता. आमी पयले इतले आतां सांगीत आसा फक्त तांचो जमनीचेर कब्जो करपाचो आसा. संजीवनी शुगर फॅक्टरींत इतले लोक कामाक आशिल्ले हे हांवें प्रश्न पार्लमेंटान विचारला आनी ह्याय फावट परते विचारता हांव. घाले ऑलरेडी क्वेश्चन की तांकां ना सेटल करून ऑल्टरनेट कांय ना पोटाचेर खट मारून तांणी आझाद मैदानाचेर पासून पावले ते प्रोटेस्ट करून पावसान. इतलें आसतना तुमी सेंटराक आसा तांचे मालीक तुमचे आसा तांचे आयकून IIT हाडूंक सोदता. तांकां कितें केलां ते गरीब लोक. हे भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना हें स्टार्ट केलें हें आमचे गरीब लोकांक लागून थंयसरले. आनी ही परिस्थिती दॅट मिन्स जे आम सादारण आमचे गोंयकार आसा आयज जॉब ना कांय ना तांचे पोटार खोट ना. तोंडार आमच्या गोंयकारांच्या थापट की तुमकां जाय तें करा आमी तुमचें आयकचें ना म्हणून. तुमी IIT हाडटा गोंयकारांक कितें फायदो आसा तें सांगात. तुमची NEP पॉलिसी सारकी जायना. आदीं आमच्यो ज्यो लिमिटेड IIT आशिल्ल्यो ते IITनी जे शिकून जाले तातूंत आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार पासून आशिल्लो IIT मुंबय त्यो थोड्योच आशिल्ल्यो पळय क्वॉलिटी प्रॉडक्ट येताले आनी तो क्वॉलिटी प्रॉडक्ट आमचें नांव शान केलें आख्खे जगभर पावलें. आयज तुमी क्वॉन्टिटी पळयता फक्त नांव घालूंक सोदता. आमी IIT हाडले IIT कितलेंय केलें जाल्यार जायना. एम्स जस्ट लिमिटेड आशिल्ल्यो क्वॉलिटी डॉक्टर ट्रिटमेंट आयज इतल्यो हाडटा कोणाक लागून डॉक्टर ना ट्रिटमेंट ना कांय ना. कामाकडेन घाळपणां केल्ले गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या 2 फील्ड मॅनेजरांचेर निलंबनाची कारवाय केली. दोनूय फील्ड मॅनेजरांची चवकशी सुरू आसा. चवकशी पुराय जाल्या उपरांत फुडली कारवाय जातली अशी माहिती GIDCच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. उपरांत गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळान भ्रष्टाचार सुरू आसा असो आरोप आपाच्या रॉक मेस्करेनस हांणी केलो. कामाकडेन घाळपणां केल्ल्या गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या 2 फील्ड मॅनेजरांचे निलंबनाची कारवाय केली. फील्ड मॅनेजर विवेश तुयेकर हांच्या फॅमिलींतल्या एका मनशाक रस्त्याचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो. GIDCत कामाक आशिल्ल्या अधिकाऱ्याच्या वांगड्यांक कामाचें कॉन्ट्रॅक्ट मेळप हो केंद्रीय नागरी सेवा नेम 16चो भंग आसा. हो नेम मोडिल्ल्यान ताचेर कारवाय केल्या. जाल्यार होंडा IDCन केल्ल्या रस्त्याचो दर्जो सारको नाशिल्ल्यान रस्त्याक पयलेच पावसान फोंडकुलां पडली. रस्त्याच्या दर्ज्याचेर देखरेख दवरपाक आपेस आयिल्ल्यान मोहम्मद अनवर बेग हाका निलंबीत केला अशी माहिती वेवस्थापक संचालक प्रविमल अभिषेक हांणी दिली.
मजगती गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळान व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू आसा असो आरोप आपाच्या रॉक मॉस्करान हांणी केला. कुट्टरीचे आमदार एलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या अध्यक्षतेखाला GIDCन फकत लूट सुरू आसा, देखून अध्यक्षान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. ह्या महामंडळान गोंयच्या कंत्राटदारांक प्राधान्य दिनात, फकत भायल्या कंत्राटदारांक कामाक घेता अशें ताचें म्हणणें. आमदार जो BJPक सपोर्ट करता आनी BJP सरकारान ताका हें खातें दिलां म्हणजे GIDC आनी ताचो तो चेअरमॅन आनी ह्या चेअरमॅनाक अंडर GIDC चलता. 2 वर्सां जाली GIDC जेन्ना जी चालू आहा, एलिगेशन आफ्टर एलिगेशन आनी कंप्लेन्स आफ्टर कंप्लेन्स ह्या GIDCचेर येयलो आहाय अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ रेजिनाल्ड लॉरेन्सो. Lot of corruption that is happening in this GIDC under the chairmanship of Dr. Reginald Lorenzo. Now, after the latest there is some conflict of interest with regards to this suspension of 2 managers who have been appointed temporarily in the GIDC. कोण स्वतःचे कोण भाशेन तांकां अपॉइंट केले ती कोणाक खबर ना. दुसरी गजाल म्हणजे की हे जे मनीस जे पळय अपॉइंट केले तेणी कॉन्ट्रॅक्ट आपणागे एकल्यान काढून आपणागे आवयतूच रोड कॉन्ट्रॅक्ट दिलो पळय. रोड कॉन्ट्रॅक्ट दिलो पळय हा, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय द वे. रोड कॉन्ट्रॅक्ट दिलो पळय हा, एट द सेम टाइम ते जॉब जे पळय तेणे केलो पळय हा, सबस्टँडर्ड जॉब. म्हणजे whatever that is happening in the GIDC under the chairmanship of this MLA of Kuttari, there is म्हणजे दोळ्या पान बांधून हे चालू आहा अशें दिसता. गोमंतक TV खातीर गौरांग मळकर्णेकार. बाणावलेच्या पारंपरिक नुस्तेकारांनी शेनवारा बाणावले दर्यावेळेर मार्ग ही धार्मीक विधी केली. नुस्तेमारी हंगामाक सुरवात जावचे पयलीं ही विधी करतात. ह्या वेळार बाणावले आनी वारकाच्या नुस्तेकार भावांनी आपल्या फामिली सयत पाद्रीचे बेसांव घेवन बरें नुस्तें लागचें म्हणून मागणी केली. तशेंच शेकड्यांनी वर्सां सावन चलत आयिल्ली ही परंपरा अशीच तिगून उरची म्हणूनय प्रार्थना केली. आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आयजतान आमचे बाणावलेचे आमचे खारवी भाव आमचे दर्याचेर येवन आमचे पुलिसां लागीं मागण्यांत सुरवात येवन हे दर्यांत आपली रापूण घालतले, बोटी घेवन येतले आनी ताचेर किरीत आमचे पाद्रीकार पदंडीगुरी पादकुर्मचे बरोबर हे आमचे सगळे खारवी पुलिसां मेळून येवन मागण्यांत ताणें सुरवात दिल्या. आनी आयजतान ते म्हणटात आमचे दर्यांत वाट कशी करतात, वाट करून दर्यांत आपूण मासळी धरून ते सुरू करतात. आनी आयज तांणी ती ब्लेसिंग आतांच एक डेमो कसो करून दवरला आनी थंयसर तां सगळे एकवटान येवन आयज तान आपल्यो बोट्यो दर्यांत व्हरून हे वावरांत सुरवात केली. हे जावन आसा आमचे बाणावलेकारांचें ट्रेडिशन. तशेंच दुसरे आमचे कार्बी बावी भाशेन ट्रेडिशन फॉलो करतात ते आमचे सदांच उरोवप आनी आमचो सगळे खारव्याचो एकवट बोट जावं आनी आमचें जें ट्रेडिशन आसा तें सदांकाल आमच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या फ्युचराक येतल्या नातरांनी तें सांबाळून दवरूंक आमी सगळे थंय मागतात. धाबे थ्रू हेल्सान दवरून आमगे ट्रेडिशनल पुर्वजांनी वाट करपाक म्हूण आमकां शिकयल्लें. आमी फादरां आनी ब्लेसींग कोताय ट्रेडिशनल रांपोणकार आनी ब्लेसींग कोत्रीच कोणाक कोणें ताकद आहा आनी मान्याय आहाय आनी कामदार आहाय तेमी दर्या वचपाक जाता. सो आमी हालपड दर्या सिट्युएशनसून वचपाक शकतात आनी तेच परी पुर्वजान वाट केलो ती आतां आमगेले यूथ ती आजून पासून ते भाशेन कोण येताय. सो तेकाय लागून आमगेले यूथ फिशरमॅन हांव बरी भलायक मागता, बरें सिजन मागता नुस्त्याचे आनी तेंगे कामदारूय बरे भाशेन सेफ्टी वयर पावल्या पुरो म्हणून देवाकोय मागता. दर्यादेगेर टाउट्स तशेंच लमण्यांचेर कारवाय करपा खातीर खासा पुलिसांची व्यवस्था आसतली. कायदा दुरुस्ती तशेंच धोरणात बदल करून पर्यटन भागधारकांच्यो समस्या सरकार सुटावे करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांचे हजेरेंत पर्यटन भागधारकांची बसका घेतली.
हे बसकेक पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकार, अधिकारी तशेंच शेक TTAG संघटनेचे वांगडी हजर आशिल्ले. एक म्हणजे ही इंडस्ट्री फ्लरिश जावपा खातीर गव्हर्मेंटाच्या वेरियस डिपार्टमेंटांनी स्टेप्स कितें घेवपाक जाय. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल समजा तेजे ट्रेड लायसन्स हे डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडल्यान तेका जर स्ट्रीमलायन करून बेगीन मेळपाक जाय आसत जाल्यार ताज्या खातीर आमची पंचायत डिपार्टमेंटाकडे इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विशेष करून डायरेक्टर ऑफ द म्युन्सिपालिटीज हाज्या कडल्यान तांकां काही प्रॉब्लेम्स आशिल्ले DMA कडेन DMA हाचे मिटींग आशिल्लो ते सोल्युशन दिलां. एक्सायज तांकां जो टायम वाडोवन जाय आशिल्लो कित्या खातीर बी किंवा तांकां इवन दो परमीट ऑन द सॅटर्डेज दिवपाक जाय आसता. इट इज अ टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान सॅटर्डे तांकां परमिशन दिवची पडटा. ती दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट विदीन अ मंथ तांच्यांनी दिल्ल्या सजेशनाचेर एटलिस्ट आमी म्हणटा 90% ऑफ द सजेशन्स तांच्यांनी दिल्या पयलीं ही येता ते असेंब्ली पिरियडांत आमकां ते अमेंड करपाक जाय, पॉलिसी चेंज करपाक जाय, ट्वीक करपाक जाय, ते बाकीचे करून तांकां रिलीज दिवपाचें काम आमचे डिपार्टमेंट करतले. इन्क्लुडींग द एविएशन डिपार्टमेंट म्हणजे एअरलायन्स आनी एअरपोर्ट सिव्हिल एविएशन डिपार्टमेंटांतल्यान विजा ऑन अरायवल आसतले किंवा फर्दर आमकां कनेक्टिविटी फ्रॉम द ग्लोब वेरियस कंट्री आमचे जे इशू वीथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या कडेन पडटा वेरियस डिपार्टमेंटा कडेन मिनिस्ट्री ऑफ सिव्हिल एविएशन एक्सटर्नल अफेअर्स इवन द इन्क्लुडींग द PMO ऑफिस ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचेंय म्हणणें आसा की गोंयांतलें ट्युरिजम आनीक वाडपाक जाय. वॉट एवर द सपोर्ट तुमकां जो जाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान ताची दिवपाची तयारी आसा. ताच्या खातीर आमचे जे इशूज कितें गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आसा ते हांव आसतलो किंवा टुरिजम मिनिस्टर आसतलो हो टायम टू टायम ताच्या कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन फॉलोअप करून ते रिजॉल्व करून दवरपाचें बी आमी डिसायड केलां. आनी हे सगळें करता आसतना तांच्या कडल्यान आमी एक्सपेक्ट करता की गोवन ह्युमन रिसोर्स म्हणजे गोंयचे भुरगे जे आसा पळय ते तातूंत कामाक लागचे. तांकां स्किलिंग करप ते तांकां ट्रेन करप हें काम आमच्या स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटांतल्यान आमी करतले. तांचे मेजर इशू ऑफ द स्टेक होल्डर्स तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार तांचे एक म्हणजे ट्रेड लायसन्स रिन्यूवल, दुसरो प्रॉब्लेम जो आसा तो हॉकर्स आनी टाउट्स हो मेजर प्रॉब्लेम तांच्यांनी सगळ्यांच्या समोर प्लेस केलो. तांची बाकीची गव्हर्मेंटा कडेन जी लायसन्स आसा विथ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर सप्लाय ही आमी ताका 3 वर्सांचे दिवपाचें डिसिजन घेतलां. हॉकर्स आनी टाउट्स हाजेर जो मेजर पुलीस आहा पळय हे फावटी एक्ट जातले. फॉरिंग द नेम ऑफ गोवा तुमी मेन्शन करता हे पळय ते आतां हांवें सांगपाची गरज ना. जो कोण करता तुमकांय सगळ्या जाणांक खबर आहा. बट तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजें सांगणें इतकें गोंयचें नांव पिड्ड्यार करूं नाकात. गोंयांत टुरिजम हे खूब मोठ्या प्रमाणात आनीकूय वाडपाक जाय म्हणून गोंय सरकार काम करता. उटा संघटनेचेर घाल्ले बंदी वयल्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचेर जावपी आरोप दिकाबूल करपी आसात. ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्याचो अजिबात हात ना असो दावो सांखळे मतदारसंघ ST मोर्चा सयत समाज भावांनी केला. मतदारसंघातलो ST समाज पूर्णपणान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फाटल्यान आसा अशेंय तांच्यांनी स्पश्ट केलां. उटा संघटनेचेर घातिल्ले बंदी उपरांत वाद निर्माण जाला. विरोधकांनी ह्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्र्याक टार्गेट केला. हेच फाटभुंयेर भाजपाच्या सांखळी मतदारसंघ ST मोर्चाच्या वांगड्यांनी नाराजी उक्तायल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे ST समाजाक वयर काडपाक वावुरता असो दावो ST समाजाच्या फुडाऱ्यांनी शुक्रारा दिवचलेक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केलो. हो जो वाद आसा उटा आनी संघटना हो तेंच्या मदलो वाद आसा तो तेंच्यांनी तेंचो वाद आसा तो ते निभोवपाचो आमी तेचेर कांय उलयना. पण तेंच्या वादान तेंच्यांनी बेश्टेच आमच्या मुख्यमंत्र्याक आमच्या सरकाराक मदीं हाडलेलें आसा. इन्फ्लुएन्स खंय तरी लायला नाजाल्यार आनी कितें अशें तेंच्यांनी ज्यो गोश्टी उलयल्या त्यो संपूर्ण खोट्यो आसा. आमच्या दोतोरान आमच्या सरकारान आमच्या पक्षान खंयसरूच इंटरफियरन्स जावंक ना. तो तेंचो विशय तेंच्यांनी सोडोवचो. आमच्या दोतोराचे आनी सरकाराचे पक्षाचे बेश्टेच आरोप करचे न्हू. आमचो दोतोर म्हणजे पॉलिटिक्सान येवच्या पयलीं 1998 ते NGO मार्फत काम करताले. तेन्ना ते ST समाजा खातीर ST समाजा खातीरूच न्हू सगळ्या समाजा खातीर ते एक तरणाटे वावुरताले आनी तेज्या वांगडा आमी आसले आनी आमी पळयल्लें तें. ते ST समाजाची कळवळ तांकां तेन्ना पासून आसा. आमी सदांच दोतोराक आमच्यो समस्या सांगताले आनी ते आयकोन घेताले. जेन्ना दोतोर CM जाले तेन्ना समाजाच्यो इतल्यो तेणी आमच्या ST समाजाच्यो जावं आमच्या सुर्लाच्यो समस्या आयकून घेवन झटापट सोडोवपाचो यत्न केलो आनी त्यो सोडयल्यो. समस्या म्हटल्यार कितें आमच्या गांवांत थोड्यो लायटी नासल्यो, स्ट्रीट लायटी नासल्यो.
ती मायनी एरियाचेर आमकां जेन्ना रोड नासलो ते दोतोराचे खालोखाल दोतोराच्या मार्गदर्शना खाली आमकां रोड मेळ्ळा. आतां आमकां सगळें बेनिफीट मेळ्ळा आनी पुरे फायदो आमचे प्रत्येक आमच्या एस टी समाजाक मेळ्ळा. आनी आमचे फुल्ली एस टी बांधव ते 80% आमच्या म्हाज्या हितून वाड्यार आसा. ते 80% लोक सगळे एस टी समाजाचे लोक आसा. ते वेळोवेळी दोतोराच्या सहकार्याक आसतात. दोतोराचो प्रामाणीक प्रमाणान आमी मतदान करता आनी आमची BJP पार्टी अशी आसा ते BJP पार्टीक सगळे आमी सहकार्य करतात. आमी जेन्ना शायणवानसून आमी BJP पार्टीक जोडला तो आज पर्यंत आमी BJP पार्टीक सगळे हातभार लावन आमी एस टी बांधव आनी ते सगळे आमी दोतोराक हेल्प करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. उदकास्रोत खातें साळा न्हंयचेर नवो प्रकल्प सुरू करतले. ह्या प्रकल्पाक लागून न्हंयच्या प्रदुशणाचो प्रस्न सुटावो जातलो अशी माहिती उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. पावसा उपरांत ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू करतले. सिवरेजीचे घाणयारे उदक साळ न्हंयत वचचें न्हय हाचेर उपाय काडपा खातीर सिवरेज कॉर्पोरेशन तशेंच मडगांव आनी फातोडेच्या आमदारां सयत हे विशीं संयुक्त बसका घेतले अशें मंत्री सुभाषान सांगलें. जी आसा न्हंयचे संबंधी सुद्दां एक प्रोजेक्ट येता जेणे करून साळ न्हंय जी आसा पळय न्ही ती बरेच बाबतींत आनी निवळ जातली. पावस जायना फुडें आमी तेजें काम सुरू करता. सिवरेज वॉटर अजूनही सोडप चालू आहे. ना सिवरेजी संबंधी वेगळी मिटींग हांव आमचे कन्सर्न मिनिस्टर आसा पळय ताका म्हटलेलें आसा. आनी विशेश करून आमचो कॉर्पोरेशन जें आसा पळय सिवरेज कॉर्पोरेशन ताजी बैठक सादारणशे मुखाल्ले 30 तारखे म्हटल्यार घेतलो जेणे करून ही शिटकावणी घेवन सिवरेज जे आसा ऑफकोर्स दिगंबर कामत हांगासर तांच्यान एक फातोर्ड्या मतदारसंघात लागता ते आनी त्यामुळे सिवरेजी संबंधी मातशी काळजी घेवपाक जाय जेणे करून साळ रिवर जी आसा पळय न्ही ती बरी आनी नितळ जावपाक शकता. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.